Our Lady of Velankini Chapel, Feast of Holy Cross, गणेमळ आणि कपेलाचे आमच्या जिल्हा पंचायतींतल्यान आमी काम केल्लें आसा आणि एक करता आसतना एक खूब उमेद जाता आमचो प्रेसिडेंट ह्या कपेलाच्या कमिटीचो कायतान बाब जो आमकां कितलीशींच वर्सां कितलीशी तेंप जालो आमकां आतां ह्या कामा खातीर आमकां रिक्वेस्ट केल्ली आणि एक उमेद जाली की आतां 10 तारखेक ह्या कपेलाचें आमचें फेस्त आसा म्हणटकीर फेस्ताच्या पयलीं काम करून हें दितलो अशें म्हणून हांवें तांकां सांगलें आनी त्या प्रमाणे 2 दीस पयलीं हें 2-4 दीस पयलीं आतां काम हें कंप्लीट जाल्लें आसा. एक हें काम कंप्लीट करता आसतना हांव खऱ्यांनीच आमच्या कमिटीचे कायतान बाब कमिटीचे आमच्या सगळ्या लोकांचे ह्या वाठाराच्या लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा की एक म्हाका संदी दिली की हें काम करपाक आमच्या जिल्हा पंचायतींतल्यान आनीक आमच्या सगळ्याक पंचायतीचें हांव काम देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते सगळे कामाक खंय तरी आमकां हातभार लायतात आनी आमचो आमदार निलेश बाब काब्राल तो सदांच म्हाज्या कामाच्या सगळी कामाच्या देखरेख करता आनी कामाचे म्हाका दिसता खंय तरी ते तांचो सपोर्ट आसा म्हणून इतली कामां आमची जिल्हा पंचायतींतली जावन पडल्यात. परतून एकदां सगळ्याक फेस्ताच्यो परबी आनीक कमिटी कायतान बाबान तेंची सगळे कमिटीक हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा की एक संदी दिली आनी जिल्हा पंचायतींतल्यान हें काम जावन पडलें. एस्टिमेट कितलो एस्टिमेट हो टोटल एस्टिमेट 8 lakhs जाला. 8 lakhs भितर पेवर्स आयले मागीर शेड आयली आनीक पेवर शेड ही टोटल शेड जी आसा ती तितूंतल्यान पेवर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनीक कंपाउंडाचें हें केलां प्लास्टरींग केलां आनीक कॉन्ट्रॅक्टर आमचो जॉन्सन कन्स्ट्रक्शन बेबी वर्गीस जॉन्सन वर्गीस खऱ्यांनी काम बरें केल्लें आसा आनी टायमा भितर कंप्लीट करून दिलें म्हणून तेंचेय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLAक आनी तशें आमगे सिद्धार्थ बाबाक कित्याक हें आमचें कपेलाचें आवर लेडी ऑफ वेलंकनी चॅपलाचें जायतो तेंप जालो काम पेंडींग आसलें कित्याक आमी कितले फावटी गायलें कितले फावटी जालें ना पूण आज सिद्धार्थ बाबान आमी मुखार सरोन तेणें आमकां काम करून दिलें कित्याक आनी आतां हें काम केलें तें अशें भायल्यान पेवर सगळें न्यू गायलें आनी कॉम्पाउंड आनी आमगे आख्खी स्टेट तेणें आपल्याचें हेजें हें सगळें करून दिलें आमकां मुखारलें आनी इतलें आतां दिसपाक बरें दिसना लोक सगळे हॅपी जाला कित्याक आमगे इतलें तेंप जाय नासलें तें तेणें करून हें केलें. आनी तशें आमचो गांवचे MLA आमगे मेन चॅपल आहा तेजे वयर आमगे पत्रे ते ओल्ड जाल्ले ते कारण चेंज करून न्यू घालून आमकां तेणें गांवच्या MLAन आमकां सपोर्ट केलो आनी तेगे सदांच आमकां सपोर्ट आसता. तशें आमकां सिद्धार्थ बाबान आमकां भरपूर आमकां हें केलें सपोर्ट केलो आमी ते केन्ना हें तेका विसरपा ना कित्याक तेणें केलें त्या भाशेन सगळे आमगे लोक हॅपी जाला काजान तेका देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी हे फुडें कितें काम बी आसल्यार तेणें आमकां अशें करून हेल्प करची आनी हें ताका लागून सगळ्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.